रिव्ह्यू घेवपा खातीरच सगळे PI DYSP CSP DGP IGP हे सगळ्या जाणांक आपयल्ले. पुराय सगळ्या बाबतींतलो लॉ अँड ऑर्डरचे सिच्युएशन्स तो रिव्ह्यू घेतलो. स्ट्रिक्टली इन्स्ट्रक्शन दिवपाक जाय ती तांकां दिल्या. हॅन्स फोर्थ अशा पद्दतीच्यो केसीस गोंयांत जावच्यो न्ही. म्हणजे डकैती आनी हेजे तर आमी टॉलरेट करीच ना. पण बारीक सारीक इन्सिडन्साचेर सुद्दां नॉट ओन्ली द डिटेक्शन बट तेंच्यांनी क्रायम जावचे न्ही हाज्या खातीर कितें कितें खबरदारी जी घेवपाक जाय पळय न्ही ताजेर डिस्कशन्स जाले. तांच्या भितरल्या सगळ्यां कडल्यान सजेशन्स आनी फुडें एक्शन्स कितें घेवचे हेंय ठरलें. आनी स्ट्रिक्टली एनफोर्समेंट जे आसा पळय न्ही विशेश करून नायट पेट्रोलिंग हाजेर भर दिवपाचें ठरलां. ताच्या भितर थोडे चेंजीस तेंचे बीट पुलिसिंगान चेंजीस आसतले, थोडेशे तेंचे स्ट्रॅटेजीन चेंजीस आसतले. हे सगळे करपाचे ऑलरेडी डिसिजन्स घेतलेले आसा आनी त्या प्रमाणे ते इम्प्लिमेंटेशनूय करतले. नाकाबंदी जे आहा पळय न्ही जाग्या जाग्यांचेर कशा पद्दतीन करपाक जाय ते विशेष करून एक्सिडंट कमी जावपाक जाय तेजेर. आनी अशा पद्दतीचे जे चोरी आनी हे जे जाता पळय न्ही त्योय कमी जावपाचे हेजेर इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या. म्हाका दिसता स्ट्रिक्टली सगळे जाण फॉलो करतले. तितके इन्स्ट्रक्शन त्या सगळ्या जाणांक दिल्ले सुरू आसात. PI DYSP थंयसरूच आशिल्ले ते आतां येवंक ना. रिगार्डिंग NSA आनी कितें करचें भंय दिसपा खातीर क्रिमिनलांक म्हणजे एपार्ट फ्रॉम NSA आनी कितें करूंक जाय तांकां जो भंय दिसपा खातीर जो कितें करपाक जाय पळय न्ही ते करपाक लायला. अशा पद्दतीचे जे मनीस गोंयांत आसात रावतात तांकां पयल्यान पयलीं उखलून पुलीस स्टेशनाचेर हाडून तांचेर ज्यो बाकीच्यो सगळे क्रिमिनल बॅकग्रावंड आहा तो पयलीं हें करा म्हटलां. तर ती फाल्यांच्यान ते सुरू करतले की क्रिमिनल बॅकग्रावंड आसलेले लोक ह्या सगळ्या जाणांच्या फाटल्यान म्हणजे पुलीस व्यवस्थीत रित्या स्ट्रॅटेजिकली तांकां मॉनिटर करतले. तांकां अशा पद्दतीचें लक्ष दवरतले.